आसनोळे भिरोंडा हांगासर जाल्लो स्फोट नेमको कित्याक लागून जालो हाचो तपास आतां नॅशनल सेक्युरिटी गार्ड म्हळ्यार NSG बॉम्ब डिस्पोजल पथक करता। बुधवारा ह्या पथकान घडणूक थळाचेर वचून पळोवणी केली। स्फोट जाल्ल्या जाग्या वयले नमुने ह्या पथकान घेतल्यात आनी ताचो फुडलो तपास चालू आसा। अंचोळे भिरोंडा जाल्ल्या स्फोटाक लागून 16 घरांचे लुकसाण जाल्ले। हो स्फोट येदो व्हडलो आशिल्लो की 5 किलोमीटराच्या रेडियसान ताचो आवाज लोकांनी आयकलो। ह्या स्फोटा उपरांत पुलिशेन नासीर हुसेन जमादार हाका अटक केल्ली। सद्याक तो 5 दिसांच्या पुलीस रिमांडात आसा। नासिरान पुलिसांक सांगिल्ले प्रमाण ताणें खंय जिलेटिनाच्यो 25 कांडयो पंप हाऊसात हाडून दवरिल्ल्यो। ताचोच स्फोट जाल्ल्याचे ताणें सांगलें। पूण जिलेटिनाचो येदो व्हडलो स्फोट जावं येता हे विशीं मात दुबाव आसा। ताका लागून हो स्फोट जिलेटिनाचोच की आनी कित्याचो हे दिश्टीन सद्याक तपास सुरू आसा। ताकाच लागून घडये नॅशनल सेक्युरिटी गार्ड म्हळ्यारच NSGच्या बॉम्ब डिस्पोजल पथकान अंचोळे भिरोंडा वचून स्फोट जाल्ले सुवातेची पळोवणी केली। आमी सध्या अंचोळे सत्तरी हांगासर आसा आनी आमकां खबर आसतली की सोमारा रातचे 8 वरांच्या सुमाराक हांगासर व्हडलो ब्लास्ट जाल्लो आनी खुबशीं जे घरां आसा तांकां लुकसाण जालेली आसा। पयर रातच्यान हांगासर पोलिसांनी हांगासर ही जी एरिया आसा ती फूल सेल केल्लेली आसा आनी जो हांगाचो जो ओनर आसा नासीर हुसेन जमादार हेका अटक केलेली आसा आनी तेका सध्या 5 दिसांचो रिमांड दिलेलो आसा। ह्यो ब्लास्ट इतलो व्हडलो आसलो की एकूण 5 किलोमिटराच्या वयर हेजो आवाज गेल्लो आनी तशेंच हांगासर जी घरां आसा तिका 1 किलोमिटराच्या घराक हांगासर डॅमेज जालेली आसा। एकूण 16 सुमार घराक मोठ्या प्रमाणात डॅमेज जालेली आसा। पयरच्यान हांगासर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी तेका लागून वेगळी वेगळी टीम येवन हांगासर इन्व्हेस्टिगेशन करता। पयर हांगासर रातचोच SP येयल्लो आनी काल सकाळी DSP येवन तशेंच फॉरेन्सीक लॅब आहा तेंच्यांनी हांगासर येवन इन्व्हेस्टिगेट घेवन सगळे सॅम्पल घेतलेले आसा। तशें ही जागा आसा ती फूल सील केलेली आसा आनी आज सकाळच्यान हांगा NSG जे नॅशनल सेक्युरिटी गार्ड आसा यांचे बॉम्ब डिस्पोजर आहा तेंची टीम येवन तेंच्यांनी हांगासर सगळे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा आनी सॅम्पल आहा ते कलेक्ट केलेले आसा। आता ते सगळे कलेक्शन व्हरून ते वाळपे पोलिसांक दितले आनी परत तशी इन्व्हेस्टिगेशन तेंची सुरू आसतली। ह्या इन्सिडेंटा खातीर हांगातले जे ग्रामस्थ आहा ते सुद्दां भयभीत जालेले आसा कित्याक इतलो व्हडलो स्फोट आसलेलो की ह्या स्फोटसान खुबशे लुकसाण जाला। तशेंच हांगासर आमकां दिसता की जो कंपाऊंड आहा तो डॅमेज जालेलो आसा। तशीच जी हांगासर झाडां आसा ती सुद्दां मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालेली आसा। अशें म्हणटा की हांगासर जो ब्लास्ट जालो तो जिलेटिना खातीर जालो पूण आनी 25 जिलेटीन आसलेली असो तो म्हणटा। ही जिलेटीन आसली तो क्रशरा खातीर यूज करतालो पूण 25 जिलेटीन आसली तेजी ह्या जिलेटिनाचो इतलो व्हडलो आवाज जावं शकता आनी इतलें व्हडलें लुकसाण जावं शकता जो सुद्दां व्हडलो प्रश्न आसा। आनी हेका लागून सगळ्यांक संशय व्यक्त येता की ह्यो बॉम्ब नसून आनी कितें घातक जो पदार्थ आसा तो आसूं शकता। तेका लागून हांगासर जी पोलिसाची टीम आसा इन्व्हेस्टिगेशन टीम आसा ही चोखून चवकशी करता। तशें लोकांक बी संशय जाला की हांगासर कितें चलतालें। एक वेळ आमी म्हणटा की हांगासर जिलेटीन आसा ती क्रशरा खातीर यूज करता पूण जिलेटीनूच नसून आनी कितें आसूं शकता ह्यो सुद्दां व्हडलो प्रश्न आसा। तेका लागून बेगीतले बेगीन हे जे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचें आनी हांगातले जे लोक आसा तांकां सुद्दां जी लुकसाण भरपाई आसा तेजो सुद्दां प्रश्न आसा कित्याक मोठ्या प्रमाणात घराचें बी लुकसाण जालेलें आसा। वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।